तर आयज आमी करया मस्का फुलांचे तोणाक. मस्का फुलां रांदपाक वापरता आसतना एकदां टेस्ट करून पळोवंक जाय. थोड्या मस्काची फुलां कडू आसतात. फुलां बरी उदकांत 2-3 फावटी धुवन मातशी शिनून घेता. वाटाणे हांवें रातभर फुगत दवरिल्ले. हातून उदक आनी रुचीपुरते मीठ घालून कुकराक लावन शिजोवन घेता. थोड्या तेलान आले, लसूण आनी कांदो बरो भाजून घेता. तशीच सोय बीन बरी भाजून घेवंक जाय. सोय बरी भाजली म्हणटकीर हातून हळदीचो आनी मिरसांगेचो पिठो घालून बरे मिक्स करून गॅस बंद करता. भाजिल्ली सोय, गरम मसालो, आमटाण आनी उदक घालून हे सगळे बरे वांटून घेवंक जाय. हरवी मिरसांग, कांदो आनी टमाट 2-3 मिनटां तळसून घेता. हातून मस्काची फुलां आनी मीठ घालून एक 4-5 मिनटां फुलां शिजोवन घेवंक जाय. फुलां शिजपाक चड टायम लागना. हातून आतां वांटून दवरिल्ली मिरसांग, थोडे उदक, कुकरान शिजयल्ले वाटाणे आनी इल्लेशे गोड घालून एक 2 ते 3 मिनटां खतखतून घेवंक जाय. सगळ्यांनी निमाणे ओली कोथमीर घालून आमचे रुचीक अशे मस्का फुलांचे तोणाक तयार आसा. एन्जॉय.